जीएसआयडीसी बस स्टँड बांदून दिता खरे, मात कोट्यांनी मोडून बांदिल्ल्या कितल्याशाच बस स्टँडांच्या कामाचो सध्या इशू जाला. वाळपय, होणा, शिरोडा आनी पेडणेचे बस स्टँड बांदल्यात, मात कोणूच ते वापरूंक सोदिना. वाळपय आनी होणा जाल्यार थंय बसी कमी आनी बाकीच्योच गजाली चड अशी परिस्थिती. वाळपय बाजार एकी कडेन आनी बस स्टँड भलते कडेन अशी परिस्थिती आशिल्ल्यान थंय लोकूय वचना. बसी हालींच वचपाक लागल्या, त्योय नांवां पुरत्यो. बस स्टँडाचेर आशिल्ले कम्युनिटी हॉलाचो मात लग्नाच्या सिजनांत वापर जाता तितलोच. तीच परिस्थिती होणा बस स्टँडाची. लोक फिरकनाशिल्ल्यान हे दोनूय बस स्टँडांनी चडशीं दुकानांय ओस पडल्यात आनी आतांच ताच्या मेंटेनन्साची दशा जाल्या. आतां हो पेडणेचो बस स्टँड. हे बस स्टँडाचें पुराय काम जावचे पयलींच अर्दवट स्थितींत 2017चें इलेक्शन तेंकलां तें पळोवन घाईघाईन ताचें आदल्या आमदार मंत्र्यान उद्घाटन केल्लें. आतां 2018 लागले तरी तो जाग्यार पडना. कदंबाचो चेअरमॅन कार्लुसान जीएसआयडीसीक कांय गजाली बरोवन धाडल्यात. ह्यो गजाली जाग्यार घालमेरेन खंय कदंबा पेडणेच्या बस स्टँडाचो ताबो घेवचे ना. वाळपय आनी होणाय कोंत्राता भितर आशिल्ल्यो कितल्योश्योच गजाली खंय जीएसआयडीसीन करून घेतिल्ल्यो ना. पेडणे बस स्टँड आमी एक मिटींग गेली विथ जीएसआयडीसी चेअरमॅन आसलो आनी एक मिटींग गेली तेन्ना आमी आमचें ऑब्जर्वेशन सांगलां. अजून ते आमच्या पोजिशनान ते बस स्टँड दिवन ना. अजून ते पयलीं पोजिशन दिलें ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टराक देन ही वील गिव इट टू लायक कदंबा. सो आमी आमचें ऑब्जर्वेशन कितें आहा तें आमी ऑलरेडी नोट करून आमी दिलां मिटींग. लायक that change of some tiling, some entry gates and some other suggestions are there. And GSID सांगला that they will implement all those things. See, bus stands, CAG report, CAG report is there, and there observation is there that bus stands आमी बांदले ते शिरोडा मागीर वालपोय आनी होंडा ते युटिलायज करून ना म्हणून आमी. सो आमी आतां करेक्टीव मेजर्स करून वी आर गोइंग टू यूज दोज बस स्टँड्स टू द मॅक्सिमम. आतां पेडणे म्हणल्यार वी हॅव गिवन लिस्ट एंड एज पर द लिस्ट जीएसआयडीन सांगलां आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बी आहलें मिटिंगी तेन्ना. सो मागीर दॅट आमकां ते बस स्टँड हँड ओवर करचे पयलीं आमी ते लिस्ट व्हेरीफाय करतले की बाबा ही कामां जाल्या वा ना. आमकां एक कंप्लेन आहली दॅट सिवेज टँक इज लिकींग. So then they have to rectify all those problems and then give it to us. पेडणे बस स्टँड इनॉग्रेशन केला पूण अजून हँड ओवर करून ना आमकां. सो हँड ओवर करता तेन्ना ते करेक्टीव मेजर्स करतले ते. प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकार आनी महादेव जोशी.